आम्ही गीत घेऊया A37 पेज नंबर 20 वंदन तुका. Sorgincha Papa वंदन तुका साष्टांगी पडून नमन करता तुझो मोकळ कोण अर्घ दिता तुझो शब्द ऐकून तयार आसा तुझो मोकळ कोण अर्घ दिता तुझो शब्द ऐकून तयार आसा. Good morning to you all. Good morning, Father. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रियच्या भाव भयणांनो, आयचे शिव वर्तमान आमकां ह्या प्रश्नाचेर नियाल करूंक आपयता. मनशाक कितें मेलो कोत्ता? वॉट डिफायल्स अ पर्सन? जी वस्त बायसून भितर वयता ती मनशाक मेलो कोत्ता, ओ भितरसून भायर येता ती वस्त मनशाक मेलो कोत्ता. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयतले हांव जेजू म्हणटा भितरली वस्त भायर सरून येता त्यो वस्तू मनशाक मेलो कोत्ता. त्यो वस्तू कितें? फोटिंगपण, खोटेपण, वायट चिंतना, वायट उतरां, चोरयो करप, गर्व, ह्यो सगल्यो वस्तू मनशाक मेलो कोत्ता. आनी जायते फावटी आमी फोटिंगपणाचें आमी जिवीत जियेलां, खोटेपणाचें आमी जिवीत जियेलां, वायट उतरां आमी दुसऱ्यांक दिलां. तर आयज देवा लागीं आमी माफी मागुया आनी आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोडपतवेता देवा आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हज्या गुणां उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट हाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांचो वार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोडपतवेदा देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिवीत पावूंक. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ताक काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. बापा, तुजेरच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजेच कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्याच गोपांत आमकां बागूंक दवर. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना सर्वेस्परान देवान प्रितूम अंतरो रचली. प्रितुमेर कसलीच रानवट चिटकुटां नासली आनी शेतां कसलींच तोंड किल्लूंक नासले. कित्याक सर्वेस्परा देवान प्रितुमेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतकान करूंक मनीसूय नासले. पूण प्रितुमे वयले एक वाल वयर सोदतालो आनी प्रितुमेचे सगळे जमीन शिंपडटाली. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वयली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाची फुडांनी जिविताचो हुस्कार घालो आनी असो मनीस एक जीव प्राण जालो. सर्वेस्परा देवान वैकुंठान उदेंतीक वाटेन एक बाग लायलोली. तातूंत ताणें आपणे रोचलोल्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान
जमनींतली तोरेचे पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक झाडां किरोशीं केलीं. त्या भायर बागाचे मोदल्या जाग्यार जिवीत दितो रूख आनी तसोच बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख. जमीन रोवंक आनी तिचो प्रमास करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वळकुटाच्या बागान घालो. तेन्ना सर्वेस्परान देवान मनशा आदीं घाली म्हूण बागेन आसलेल्या सगल्या रुखाचें फळां तुज्यान खावं येता, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दिता रुखाचें फळ मात खावं न्हय, कित्याक तें काश्या त्या देसान तूं मोडटलोय. देवाचें उतर हे. देवाचे वळकार. आमचो जबाब जावन दी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगलीं म्हणुया. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. ते जिवंत आनी मोहिमेहून बोल्लोलो, उजवाडा परस फांकयतलो. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळे तुज्या दोळे लावनूच आसात. तुजें जेवण घालीत आसाय आनी पुंजायत आसा. तुजो सोदोल हात उगडटाय आनी तांकां पोट भर मेळटा. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात दांप, ते घाबुरतात. तूं प्राण मात काड, ते मरून दुल्ल्यान पडटात. पूण तुजो स्वास सोदिसो जाल्यार ते रचून येतात आनी प्रितुमीचें रूप तूं नव्यान कोत्ताय. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लेलीं कर. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्ग पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगलीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशाक बायलेक कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेलो करिना, पूण मनशाक भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेलो करता. जे कोणाक कान आसा ताणें आयकोचें. आनी लोकांक सांडून घरान भितर येतच ताचे सिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कोडे विचारले आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले गिन्यान आसुल्ले न्हू? भायले कितेंच मनशाक भितर वचूंक ताका मेलो करिना. ते तांच्या काळजांत रिगोना. ते पोटान वेता आनी शेकी भायर पडटा म्हूण तुमी समजता. आनी ताणें म्हणलें, मनशाक भितरल्यो भायर सोदता त्यो वस्तू मनशाक मेलो करता. भितर थावन मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सोदता ते हें वायट चिंतनां, पोजडपण, चोरयो, खून, पोदवार, आपस्वाद, खोटेपण, फोटिंगपण, कामचार, निदुरकाय, देवनिदा, गर्व, मुखेपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर थावन येता आनी मनशाक मेलो करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जबाब मेवता मनशाक कितें मेलो करता.
आनी जेजू म्हणटा मनशाक भितरल्यो वस्तू भायर सरून येता त्योच वस्तू मनशाक मेलो करता. आनी ह्यो वस्तू खंयसून भायर सरता आमच्या काळजांसून, आमच्या मनांसून. आनी जेन्ना आमची काळजां नितळ आसता वा आमी बरें जिवीत जियेता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरीं उतरां उलोवंक पावता. पूण जेन्ना आमची काळजां नितळ ना वा वायट जिवीत आमी जियेता तेन्ना आमी फोटिंगपणाचें जिवीत जियेता, खोटेपणाचें जिवीत जियेता. वायट चिंतना आमी आमच्या मनान हाडटा वा वायट उतरां आमी दुसऱ्यांक दिता. तर आमी आमकां विचारुया, म्हजें काळीज नितळ आसा ओ मेलो आसा? इज माय हार्ट इज प्युअर एंड क्लीन or is my heart is full of evil? म्हज्या काळजांत बरी चिंतना आसा ओ वायट चिंतना आसा? आनी जरी म्हजें काळीज नितळ ना, आयज म्हजें काळीज हांव नितळ करूंक जाता. 100% शुअर. कशें? पयले सुवातेर कुमसार जावन हांव म्हजें जिवीत बदलूंक जाता, म्हजें काळीज हांव नितळ करूंक जाता. देवाक म्हजी पातकां सांगून. आनी जेन्ना हांव म्हजी पातकां देवाक सांगता, देव केन्नाच जज करिना. ही नेवर जजीस. पूण तो आमकां दया आनी काकलूत दाखयता. आनी तीच दया आनी काकलूत आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक फावो. दुसरे सुवातेर प्राचित करून, बाय डुईंग पेनन्स. आनी शेकी मागणें करूंक. स्वता पासत न्हय पूण दुसऱ्या पासत. जी कोणाक हांवें दुखयलां, जी कोणाक हांवें वायट केलां, वायट उतरां उलयलां त्या लोकांक मागणें करूंक. तर आयज आमकांच विचारुया, म्हज्या जिवितांत म्हाका कितें मेलो करता? वॉट मेक्स मी डिफायल? वायट जिवीत, वायट चिंतना, वायट उतरां, म्हजें फोटिंगपणाचें जिवीत वा खोटेपणाचें जिवीत, वो बॅड हॅबिट्स. आनी शेकी म्हजें ट्रेजर खंय आसा? वेर इज माय ट्रेजर? आयच्या शिव वर्तमानान बरयलेलें आसा, जें खंय तुजें ट्रेजर आसा थंय तुजें काळीज आसा. वेर इज युअर ट्रेजर? देर लायज युअर हार्ट. Amen. आमी गीत घेवया C4, पेज नंबर 29. आसा जेजू, आसा जेजू. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ करसून तुका वोंपून देवानी मनशा मोदें संदान करून शांती करूंक. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. गोल्ती तुका हास्ती तोंडा वावराचो काम तुका भेटूंक. संवसार सगळो उबान व्हरूंक तुजे मुखार बापा पावूंक. म्हज्या भावांनी भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाल बापा, आमच्या रोचणारा हो उंडो आनी धाका सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रोगत करूंक आमकां दी. हें पोरी आमचे अस्कोत कुडीच्या पोसोनांक
तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताक प्रसन्न जावंक दी हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपद्वेदा देवा आनी सासणाच्या देवा, सवकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसा. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव, भोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजून तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रतून फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पाचकाचो गूट भोगूंक आमी बरवशायेन रावतां. त्या पासत आतां देवदूता बराबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. ताका दिनवासून तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातांतले पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कलराचें हें रोगत, पातकाचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरमता, तुझें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुनी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रोगट शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीच्या विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, फिलीप नेरी कार्डिनल फेनरा आमच्या गवली बापा आनी सगल्या याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेलेल्यांत ते आमच्या भाव भयण्याची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टोगेतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुज्या पोलजोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमी सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भागीवन जुजे, भागीवन दोमदुता आनी सवकाली तुका मानोल्यांत त्या सगल्या भोगता बराबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर मोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवण्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशायेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सो आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोम दुताक मोलें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती, शेल्यांक जेवणाक आपयला ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D21 पेज नंबर 58 जेजूशी येयात. Eklo
सोड लागता जिवीत जेजू शिंया बारूबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा सोड लागता जिवीत जेजू शिंया बारूबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा आम्ही प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, एकाच उंड्यांत आनी एकाच कालशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराच्या सोडवणे खातीर सुफोल कर. होच जावन आसा आमचो संतोश. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदेविदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सदाकाल आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुया देवाचे शांतींत आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे कालीज सोगलेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासोर बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूट लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोती ती शाती पावय म्हूण आमी मागता आनी स्वता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांटा. आमेन. आमी गीत घेवया F3.
Page number 86. Dev Amka Jai. Dev Amka Jai, Devak Surmanta, Bavarta Sota Sa